प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 7वो विसवोर वोड 40 ते 53 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 7 verses 40 to 53. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ही उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हळें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हळें, होच तो ख्रिस्त. पूण हेरांनी म्हळें, ख्रिस्त गालिलियांतलो येवपाचो ना अशें न्हय. ख्रिस्त दाविदाचे संस्थींतलो आनी दाविदाच्या बेथलेहमा नोगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगिना. अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. जुदेवांच्या वडिलांचो भावाड. तेन्ना चौकीदार मुखेल याज्ञिका आनी फारिसेवां चडशीं परतून गेले आनी तांकां म्हळें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हळें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणे तरी ताचेर भावाड दवरलो म्हूण आसा. पूण ही जात शास्त्राची ओळख नासलेली, शिराक पडलेली. तांचे मदल्या एकल्या जेजूशी आदीं आयिल्लो त्या निकोदेमान तांकां म्हळें, एका मनशाचे पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचे शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. तांणी म्हळें, तुंय बी गालिलियाकार कितें? चवकशी करून पळय, आनी एकलोय प्रवादी गालिलियांतलो उपजो ना म्हूण तुका कळोन येतलें. ते आपल्या घरा पोतले. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू एकूय उतर उलयना. म्हणजे केन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, शिवर्तमान आयकता, जेजून कितें म्हणलां तें आमी आयकता. पूण आयच्या शिवर्तमानान वोड 40 ते 53 पर्यंत जेजू कांयच उलयना. पूण आमी आयकता लोक कितें म्हणटा तो, धोमशास्त्री कितें म्हणटात ते, हे जे चौकीदार येयल्ले ते ताका जेजू गोट धरून फारिसेवान धाडलेले तांकां, ते पोत्तून येवन कितें म्हणटात ते आमी आयकता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, तो देवाचें उतर परगट करतालो. तो देवाच्या मोगाची, देवाच्या राजाची खबर सांगतालो. आनी तिचोर त्या लोकां मदें भावार्थी आसले आनी अनभावार्थी आसले. आनी आयज जेन्ना आमी आयकता शिवर्तमान, आमी पळयता की त्या लोकां मदें भावार्थी आसले, अनभावार्थी आसले. आनी चड करून ते जे धर्माचे लिडर आसले, तांकां कितें म्हणटात ते भाशेन ते जावन आसले जगाचे वडिलाचे वडील. ते म्हणजे तांकां देवाचें उतर तांकां सजमणी आसली, ते देवाचें उतर परगट करताले. पूण ते अनभावार्थी आसले, ते जेजूचे भावार धरी नासले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे जुद्याचे वडील जेजूचेर भावार धरी नासले, ते आतां जेजूचेर आड येताले, जेजूक मारून उडोवंक सोदताले. ताणें त्या कितें म्हणटात त्या भाशेन चौकीदारांक जेजूक बुणकुणीन घालपाक धाडलेले. पूण ते चौकीदार जेन्ना जेजूची उतरां आयकतात ते म्हणटात कोणेच ह्या भाशेन उलोवंक ना. तेजे उपरांत निकोदिमस म्हणून तो एक धोमशास्त्री आसलो, पूण ताणें जेजूचें पयलें कितलें देवाचें उतर आयकलें आनी तोय म्हणूंक लागलो, आमी ताचें आयकल्या बगर आमी ताका बुणकुणीन घालूंक जायना, आमी ताका कांय वायट करूंक जायना. म्हणटच त्या वेळार भाव भयणीनो, जे लोक जेजूक आयकताले, जे लोकांनी जेजूक कितें म्हणटात ते अजापां केली, मिलाग्री केल्यो, तो लोक भावार्थी आसलो आनी थोडो लोक अनभावार्थी आसलो. आनी आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन
आमी जेन्ना हे शिवर्तमान आयकता आमी कोणा भाशेन हांव आमी त्या धोमशास्त्रा भाशेन त्या जुदेवाच्या वडिला भाशेन आमी खरेंच आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करता खरेंच जेजूचेर सोत मानता वय खूब लोक म्हणटा आमी जेजूचेर सोत मानता खूब लोक म्हणटा आपूण क्रिस्तांव खूब लोक म्हणटा की आमी भावार्थी खूब लोक म्हणटा की आमी जेजूचे फाटलावदार पूण खरें म्हणल्यार तांच्या जिवितान तुमकां कळून येता तांच्या उतरा प्रमाणे आमकां कळून येता जेन्ना तांचो स्वभाव जो आसा ती जेन्ना त्यो कोन्यो करतात आमकां खरेंच कळून येता की खरेंच ते भावार्थी म्हणून ना तर फकत धर्माचे लोक असतात भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी आयज उलयता खबर कितलो लोक भावार्थी म्हणटा कितलो धर्माचे काम करता कितलो लोक शर्माव दिता पूण खरेंच ते भावार्थी तांकां भारतीय भाशेन काम करूंक जाता काय जेन्ना तांकां देंवचार काडूंक जाता तांकां हात धरल्यार पिडा पयस करूंक जाता ना भाव भयणीनो तांकां भावार्थ ना ते फकत धर्माचे लोक ते फकत आपल्याची खबरो सांगतात पूण तांकां कसलोच भावार्थ ना कोण भावार्थी ते आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो शिकवण दितालो तेन्ना हे वडील जे असले जेजूचे भावार्थ धरून असले हे जे थोडो लोक जो असलो ताजेर भावार्थ धरून असले ते फकत धर्माच्या लोकांमध्ये असले ते समजताले की धर्म केलो जाल्यार उपास केलो जाल्यार मागणे केले जाल्यार सगळ्यो वस्तू केल्यो जाल्यार तांचे तारण जातले आनी ते फटवले आनी तेच भाशेन आयज लोक फटोवन उरला कित्याक तांणी खरेंच जेजू बरोबर संबंद दवरना तांकां उतराची सजमणी ना तांकां खरेंच भावार्थ ना तर आयज आमी कितें करूंक जाय आमी देवाचें भोगसणें मागूंक जाय कित्याक आमी फकत धर्म केला आमी फकत जेजूचेर भावार्थ दवरूंक जाय त्या उतरा प्रमाणे केन्नाच चलोंक ना आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आतां आमी आयज ह्या उतराचेर नियाल करता जेजून आमकां पवित्र आत्मो धाडला आमी जावन आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर जेन्ना आमी खरेंच भावार्थ दवरता जेजूचेर आमकां पवित्र आत्मा मेळटा पवित्र आत्मा आमच्या भितर जियेता आनी तो येना आनी भायर वचना तो येता आनी आमचे भितर जियेता आमी मोरो सोर्यान आनी देखून ताज्या आदारान आमच्यान आमच्या मनाची नोडसुणी करूंक जाता हें जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता आयज खरीच भाशेन ह्या उतराचेर आमी आयज नियाल करूया जेजून कितें सांगलां तें ताणें सांगलां की तो जावन आसा आमचो तो जावन आसा क्रिस्त तो जावन आसा आमचो सोरवंटार तो जावन आसा आमचो पेकोणार तो जावन आसा आमचे तारण ताज्या उतराचेर आमी नियाल करूया ताज्या उतराचेर चोत्राय धरून आमचें जिवीत सारुया आनी खरेंच एक दीस आमी ताचे बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक आयज तान आमी तयारी करून आमी आयज तान ही सुरवात करूया की खरेंच आमी जेजूच्या मोगान जेजूच्या उतरान आमी रिगून रावतले म्हणून आनी हें खरें क्रिस्ती जिवीत सद्दां आमी जिवंक आयज तान आमी सुरवात करूया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो आनी तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा